नमस्कार आणि तुमका सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कात येवकार. बांबोळे लागसार आशिल्ल्या फुलांचो खुरी हांगा भक्तांक रस्तो क्रॉस करपाक त्रास जावचो न्हय आणि सोंपेपणान रस्तो क्रॉस करपाक मेळचो म्हणून एक्सिलेटर आणि लिफ्ट आशिल्लो पयलो भौशीक फूट ओव्हरब्रिज बांदपाचे आसा. ह्या प्रकल्पाक सुमार 25 कोटी रुपयाचो खर्च येवपाचो आसा. दर दिसा सगळ्या धर्मांतले शेकड्यांनी भक्त फुलांचो खुरीस ह्या जाग्याक भेट दिवन प्रार्थना करतात. पूण होली क्रॉसाक कुशीक आशिल्लो महामार्ग रुंद केल्या उपरांत ह्या खुर्साकडेन येवपा वचपाची वाट आनीक कठीण आणि धोकादायक जाला. महामार्ग आशिल्ल्यान रस्त्यावयल्यान गाडयो वेगान वतात. ह्या खातीर रस्तो क्रॉस करताना अपघात जावं येता. देखूनच फुलांचो खुरीस लागसार ओव्हरब्रिज ही संकल्पना तयार जाली. फुलांचो खुरीस ह्या जाग्यार जाणटे लेगीत भेट दितात आणि तांकां सोपणां चडप कठीण जातले देखूनच एक्सिलेटर आनी लिफ्ट हे डिझायनाचे भाग केल्यात. अधिकाऱ्यांनी तयार केल्ल्या प्राथमिक आराखड्या प्रमाण हो पूल 2.5 मीटर रुंद आणि सुमार 6 मीटर उंचायेचो आसतलो. बांदकाम ईपीसी इंजिनियरिंग प्रोक्युरमेंट कन्स्ट्रक्शन मोडाचेर आसतले. त्या भायर लिफ्ट आणि एक्सिलेटराचे देखरेख आणि दुरुस्ती करपा खातीर कंत्राटात 4 वर्सां देखरेखीचो काळ आसपावीत आसतलो. ह्या कामांत मुखेलपणान फॅब्रिकेशन आणि उण्या प्रमाणात कॉन्क्रीटाचो आसपाव आसतलो. प्रकल्पाची संकल्पना मलेशियान आशिल्ल्या फूट ओव्हरब्रिजच्या आदाराचेर आसा.